हो गोवो पुराय कट्ट्यापासून केल्लो. कट्ट्यापासून अशे वस्तू तयार करतलो जाल्यार म्हयनोभर तरी लागता म्हूण कलाकार राजेश कळंगुटकार उलयलो. पणजे सुरू आशिल्ल्या सारस महोत्सवात ताणें स्टॉल घाला. नाल्लाच्यो कट्ट्यो. हय नाल्लाच्यो. ओके, कितली वर्सां जाली आर्ट करता? जशें हांवें लॉकडावन स्टार्ट जालें पळय तेन्नाच्यान काम स्टार्ट केलें. काम स्टार्ट एक्चुली हांव लोकल आर्टिस्ट, ओके. पूण लॉकडावन स्टार्ट जालें तेन्ना कितें काम नासलें, सो मागीर घरान कट्टे आसले ते कट्टे घेवन घासपाक स्टार्ट केलें. ओके, कितें कितें करता तूं आतां कट्ट्यापासून? चलो स्टॅच्यू बी तुमकां कितें कसलो मॉडल दिता तसो. थोडे ऑर्डर दिता तशी करून दिता? हय. ओके. आणि आता खंय खंय सध्या गेला तूं न्ही तुजें आर्ट घेवन? ही आर्ट घेवन हांव दिल्ली गेला आनी मागीर हांगासर चडशी एक्झिबिशन हांगासरूच केल्यात. मागीर हो बायसन हांव तो सीएम सर व्हरता. फूल कट्ट्यो आतां हे? हय, हे फूल करता. कितके दीस लागले तुका हो करपाक? हे करपाक कमीत कमी म्हाका म्हयनोभर वयता. कितले? म्हयनोभर वयता. म्हयनोभर वता. हय. ओके. आणि कोणा कोणा कडल्यान ऑर्डर दिल्यात तुका लोकांनी आपणाक हे करून दी ते करून दी अशें? हय, चालू आहा ऑर्डरी. मिन्स राधाकृष्ण दिलेले आहा, नटराज दिलेलो आहा, ओके. मागीर एगेन जिजस दिलेलो आहा. हे हांव पयलीं शिकूंक नासलें. आं. हे म्हटल्यार लॉकडावनान जेन्ना दोनच घरांनी म्हाका शिवाजीची पेंटींग मेळ्ळी, ती लास्ट म्हाजी ऑर्डर. आनी मागीर बेकार आसलें. ओके. घरान कट्टे आसले पडलेले ते उठून घासून स्टार्ट केले. हां, म्हणजे तुजें तूच? हय, म्हाजें नांव. आणि गुरु बीर तुजो कोण ना? गुरु बी कोण नासता. आणि इतली बरी कला शिकलो तू आता? हय, कला म्हटल्यार कला सर एक्चुली सगळ्यांचेर आसता, फक्त जिद्दीक पेटांक जाय. आपण हे करतलो म्हटल्यार करतलो, कळ्ळें. तेतून तुका सक्सेस. सो आता हो तुजो बिझनेस कसो तूं हे करता? हय, हो बिझनेस आहा, पूण बाकीचे आसता सायड बिझनेस म्हटल्यार कोणाची लग्नाची नांवां दरवेळी. हां, तेय करता तूं? हय. हो महोत्सव 16 मार्च मेरेन चलतलो. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.